सांत मतदारसंघात उजो लागपाच्यो घडणुको वाडत आसा तेन्ना आमच्या मतदारसंघात फायर स्टेशन उबारपाची मागणी घेवन आमदार विरेश मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। ओल्ड गोवा फायर स्टेशन आसा पूण थंय एकूच गाडी आसा। 2-3 कडेन व्हडलो उजो लागलो जाल्यार एक गाडी खंय म्हूण वतली तेन्ना बांबोळे नाजाल्यार आनीक खंय तरी फायर स्टेशन उबारचें अशें विरेशाचें म्हणणें। आमचे जे सांत मतदारसंघात जे आमचे इश्यूज आसा जावं आमकां कितें डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जावपाक जाय ह्या बद्दल आमी सांगपाक येयले आनी तशेंच आमचो जो उज्याचो इन्सिडंट काल आमचो एक मेजर फायर ब्रेकडावन जालो तो तेजो इन्सिडंट सांगपाक लागून येयलो की मँग्रोव्ज आसा मँग्रोव्जान खूबसो व्हडलो उजो लागलो आनी आमकां रातची 11 पासून आमी थंयच आसले उजो पालोवपाक आनी 4 फायर ब्रिगेड येयल्यो 4 फायर ब्रिगेडीन पासून तो कंट्रोल जालो जो इतलो घातक जो उजो आसा कोणाक तरी पर्पसली घातलो असो दिसता की थंय लाकडांचे खुटे आसले आनी ते खुटे तेंच्यांनी भितर उजो पेटोवन उडयले तितलेच कडेन आनी थंय लिक्वीड डिफरंट टायप दामोर पासून दामोराचे टायप लिक्वीड आसले सो अशें कितें कितें थंय घातलेलें आनी हो पर्पसली जो उजो घातला अशें आमकां तरी दिसता आनी ताका लागून आमचे फायर फायटर्स काल येवन गेले मागीर आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मामलेदार आमचे सोसायटीचो मामलेदार हे सगळे येवन थंय इन्स्पेक्शन करून जावं पळोवन गेल्ले आसा। हांव पयलू म्हणजे तो इन्सिडंट हांवें पयलू सांगलो तशेंच आमचे जे फायर स्टेशन आमी आनीक डिमांड केल्लो आसा तो फायर स्टेशन आमच्या मतदारसंघांनी फायर स्टेशन दिवचें म्हणून कित्याक एक आमकां ओल्ड गोवा फायर स्टेशन लागता आनी तितून फक्त एकूच फायर ब्रिगेड आसा आनी खूब आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आतां कंटिन्युअसली फायर इन्सिडंट चालूच आसा आनी अशें समज चालूच उरलें जाल्यार एक फायर ब्रिगेड सगळ्याक पावना। काल दिवाडे आमची फायर ब्रिगेड थंयच्यान मागीर आमच्या आगची येयली आनी तांकां कंटिन्युअसली आगची रावचें पडलें सो आनी खंय उजो लागलो जाल्यार तांकां थंयच्यान दुसरे कडेन वचूंक मेळना सो अशें प्रॉब्लेम जालो ताका लागून आमी मागला की सांत मतदारसंघान एक फायर ब्रिगेड जावं फायर स्टेशन जावचें म्हणून आनी लोकेशन एक तर बांबोळे ना गोवा वेल्या ह्या लोकेशनाचेर तुमी फायर स्टेशन दिवचें म्हणून। तशेंच आमी आनीक डिमांड केल्लो आसा तो प्रायमरी स्कूल एक आसा आमचे सुल्लाबाट म्हटल्यार आगशीन सो ह्या प्रायमरी स्कुलान पासून आमचो जो खूब वर्सां जालीं ऑलमोस्ट 42 इयर्स जालीं ताका कांयच रिपेर जावं कांयच मॉनिटरींग जाल्ली ना सो आमी मागलेलें आसा की हें प्रायमरी स्कूल जें आसा तें परत सारकें एस्टॅब्लीश करचें न्यू कन्स्ट्रक्शन करचें जावं ताका रिपेरींग सारकी करची जें करून सगळे आमचे जे लोकल जे भुरगे आसा तांकां खंय ना खंय बेनिफिट्स मेळटलो आनी लाभ मेळटलो।